आयज म्हजो तिसरो दीस हांव वन मॅन सीट इन टोकन प्रोटेस्ट करता ओवर प्रोडक्शन ऑफ फेक सर्टिफिकेट्स बाय वन सतीश गोविंद नायक who is working as technician for occupational therapy in IPHP or ताका आमी मेंटल हॉस्पिटल म्हणटा. आयज अनएक्सपेक्टेडली म्हाका अबाउट 10 to 15 भुरग्यांचो एक अनएम्प्लॉयड यूथ जे जायते डिपार्टमेंटांनी एप्लाय करता एलॉंग विथ जेन्युइन सर्टिफिकेट्स आनी तांकां एक केन्ना कॉलूय येयना. कॉलूय येयल्या ते म्हणटा सिलेक्टूय जायना. ते म्हणटा आमी वेल क्वॉलिफायड म्हणटकूच हेचेर दाखोवन दिता ह्या सरकारी डिपार्टमेंटांनी कितें चल्लां पळय तें. एके वाटेन गोंयचो चीफ मिनिस्टर म्हणटा जे कोण अनफीट आहा तांकां 55 years or 50 years जाले उपरांतूच कामाचेर काडटलो आनी जे हिंगा असले मनीस आहा अनफीट जे कोण फेक सर्टिफिकेट दिवन लेकून काम करता तांकां हांवें इतले 1 वर्स जालें हांवें कंप्लेन दिल्यार तरी काडूंक जायना. आनी हिंगा असले भुरगे आहा जे एप्लाय करीत रावता जेन्ना जॉब एनावन्स जाता तांकां आनी तांकां थोड्या कडेन कॉल लेटरां येयना आनी ते म्हणटा इंटरव्यूआकूय थोड्या कडेन कॉल लेटर येता इंटरव्यूआक पूण तांकां सिलेक्शन मागीर कांयच खबर आसना आनी थोडे कॉल लेटरूय येना. म्हणटकूच हो सपोर्ट म्हाका खरें म्हटल्यार एक न्यू एक्सपिरियन्स कशें की हिंगा कितें कितें चल्लां तें जाणून घेवपाक. नो डावट म्हाका आनीकूय जायत्या जाणांचो हे येयलो आहा सपोर्ट की आनीक इश्यूज म्हाजे कडेन रेज केल्या की आनीक जायत्या डिपार्टमेंटांनी खंयच्या डिपार्टमेंटांनी फेक सर्टिफिकेट्स आसा म्हणून हांव ते हो इश्यू जेन्ना सॉल्व जालो ते उपरांतूच हांव तो इश्यू घेतलो. म्हणटकूच पूण हे भुरग्यांक आयज वेग्यान जस्टीस मेळपाची गरज आहा कित्याक अनएम्प्लॉयमेंट हो वाडत आहा हे देशभर आनी गोंय आमचें माणकुलें गोंय जरी तर हे भुरग्यांक जॉब मेळना आनी तेंच्या लागीं स्पेंडींग कॅपेसिटी जरी तर ना ते आपल्याचो संवसार कशे करतले. तेंची एज वाडत वयता आनी एज जाली म्हणटकूच तांकां लग्न जावंक जाय वो तेंचो घर संवसार करूंक जाय हें कशें जातलें. म्हणटकूच स्पेंडींग कॅपेसिटी ना जाली म्हणटकूच स्पेंडींग कॅपेसिटी ना म्हणटकूच मार्केटान ज्यो वस्तू लेगून पळय आसता एक रेफ्रिजरेटर वो आनी कितें एक बायक घेतलो जाल्यार तेणी लोन काडून घेवचें पडटा. मागीर ती लोनाची एका वयता इन्स्टॉलमेंट फारीक करना जावन सीज जाता. म्हणून एन्टायर हो पळय प्रोसेस चेन पळय आहा ही मॅन्युफॅक्चरींग मार्केटींग ही खंय तरी गेनफूल जॉब्स ना जावन साफर जाता. देखून गोवोरमेंटान हेजेर विचार करपाची गरज आहा. बेश्टे हे भुरगे येवंक ना कित्याक कॅमेरा फुडें येवपाक एक गाट्स जाय पडटा कित्याक ते खंय तरी नोटीस जाता म्हणून. म्हणटकूच हे येयल्या म्हणटच तेंचे काळजांतल्यान खंय तरी एक उलोवप आहा एक उजो पेटला की आमची कामां जायना जेन्युइन आसून जायना आनी हिंगासर एक फेक सर्टिफिकेट आसलेलो मनीस कामाक आहा. हेका लागून एक म्हाजी तिसरे दीस हो 3rd डे म्हाजो सीट इन प्रोटेस्ट वन मॅन सीट इन प्रोटेस्ट हितूंतल्यान हांव एक उलो मारता गोवोरमेंटाक हाचेर विचार करचो आनी तांकां सगल्या भुरग्यांक एक कोण जेन्युइन केसीस आहा तांकां एम्प्लॉयमेंट दिवचो. तुम्ही जे विजिलन्सान कंप्लेन घातला म्हणटा ती घातली तुमी? हांवें ती आजुनूय घालूंक नासली पूण हांव चड करून आयज घालतलो नाजाल्यार फाल्यां तरी घालतलो.